technician blood investigation on the contract basis. In a government to the children of the freedom fighter स्कीम मातशी ट्विक केल्या कारण एकच फॅमिलींतल्या तीग जाणांक वांगडाच जॉब मेळपाक लागलेले फक्त 30 जाण उरल्या ज्याच्या फॅमिलीन एकूय जॉब मेळोंक ना ताका पयली प्रायोरिटी आनी उरलेल्यांक मागीर म्हणून तशी ती 6 म्हयन्या भितरूच सोंपतली पण स्किमीन मातसो हे केल्ल्या कारणान कॅबिनेटाक हाडला 30 ते 35 जाण उरल्या तेंचे बी एज बार बीन जाला खरो बट तरी सुद्दां आमी तांकां नोकरी दिता आयच्या कॅबिनेटान इन प्रिंसिपल अप्रुवल फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द युनिफायड पेन्शन स्कीम UPS इन द स्टेट ऑफ गोवा ह्या स्किमीत आमी खास करून द एम्प्लॉईज हू हॅव द एडिक्वेट सर्विसीस वील गेट द एश्युअर पेन्शन एटलिस्ट 50% ऑफ द लास्ट 12 months एवरेज सॅलरी एज अ पेन्शन minimum pension is ₹10,000 per month will be given to those who have at least 10-year services. Family pension to the spouse will be given at the rate of 60% of the pension. DNS relief and everything. Government of India तो circular 1 एप्रिलच्यान येतलो त्याच्या पयलीं सेम येयल्या उपरांत आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाय बी तांच्या खातीर खरें इम्प्लिमेंट करता गव्हर्मेंट सर्वंटाच्या खातीर म्हणजे जी युनिफायड पेन्शन स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात घेतलेलो डिसिजन आज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो इम्प्लिमेंट करता आयच्या कॅबिनेटात तो पास केलो गव्हर्मेंट सर्वंटा खातीर ही खरी म्हणजे खुशीची गजाल आसा नेक्स्ट फिलिंग ऑफ द 7 पोस्ट इन द वेटरनरी ऑफिसर ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस इन द डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हजबंड्री एंड वेटरनरी सर्विसीस कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर भरपा खातीर आमी अप्रुवल दिला इट इज अ एमर्जन्सी इन अवर वेटरनरी डिपार्टमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल 31A by the way of amendment to the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961 कोमुदादीच्या एक्टात आमी एक अमेंडमेंट हाडटा ऑर्डिनन्स पास करून की लँड यूज चेंज करपाक मेळचो ना ज्या लँड युजा खातीर कोमुदादीन लँड दिल्या ताज्याच खातीर ती लँड जी आहा पळय ती यूज करपाक मेळटली फॉर एग्जाम्पल घर बांदपाक दिलें जाल्यार घर बांदपाक एड्युकेशना खातीर दिल्या जाल्यार एड्युकेशना खातीर इंडस्ट्री खातीर दिल्या जाल्यार इंडस्ट्री खातीर आनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर दिल्या जाल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर देर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल 31A बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा तुझो इट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 31A बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट टू द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 dated 15/4/1961 Goa Legislative Diploma number 2070 तुका हांवें सरळ सांगलें हाज्या फुडें ओके ऑर्डिनन्स विल बी प्रमुलगेटेड हाज्या फुडें जेणी जेका जी जागा ज्या युजा खातीर कोमुदादीन दिल्या त्याच युजा खातीर ताका वापरूंक मेळटलें सिंपल शब्दांत सांगचें म्हटल्यार हाज्या एकूच मिनीट हांव तुका परत तितून एक सिंपल दाखयता द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कोमुदाद ड्युरींग द पेंडन्सी ऑफ द प्रोसिडींग बिफोर इट शाल बी पास एन ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द चेंज ऑफ यूज ऑफ सच लँड फॉर एनी पर्पज अदर देन द पर्पज ऑफ वीच द लँड वॉज सो ग्रांटेड On passing such ordinance by the administrator of the Komidad, no authority including Town and Country Planning Department, Planning and Development Authority, Municipal Council, Village Panchayat or the City of Panjim Corporation shall issue any permission or clearance or approval, no objection certificate for such land. So, paita payli A proposal for the further amendment the Goa Goods and Service Tax Act 2017 by promulgation of ordinance. It is in line with the GST Government of India फक्त promulgate केला 15(1) the approval for the extension of the Goa Information and Technology Policy 2018 along with its schemes and amended empowered committee फक्त अप्रूव आम्ही एक्सटेंशन दिला ह्या स्किमी बाकीचे काय ना बाकीचे फक्त थोडेशे एक्सपोस्ट फॅक्टर अप्रुवल आशिल्ले
युनिफाईड पेन्शन स्कीम आणि डिप्लोमा फॉर द कोमुदी दात दोन गजाल अप्रॉक्सिमेटली एन्युअली मोर दॅन 10 crores ऑफ रुपीज पर मंथ, सॉरी पर मंथ 10 crores ऑफ रुपीज. एम्प्लॉईसाक फायदो आहा मरे भितर. एम्प्लॉईसाक फिक्स पेन्शन जी आसा पळय न्ही ही जवळपास ताका 10,000 ही मिनिमम मेळटली किंवा द 50% ऑफ इज लास्ट पे ही ताका पेन्शन मेळटली, बेजीक पेच्या लास्ट पेन्शन पयलीं. आनी आमकां एडिशनली 4.5% आमकां आनीक इन्वेस्ट करचें पडटा. 10 कोटी रुपया सुमार पर मंथ आमकां एडिशनली बर्डन गव्हर्मेंटाचेर येतलें. पळय हांवें सांगलें कोमुदादीच्या लँडा खातीर हाजो हॅन्स फोर्थ लँड यूज चेंज करपाक मेळचो ना. खंयची कोमुदादीची लँड आनी कितें तें तुमी पळोवपाक. कोमुदाद जेका कोमुदादीक जी कोमुदाद आतां पर्यंत ज्या युजा खातीर लँड दिता ताजें लँड यूज बदलता हें गव्हर्मेंटाक दिसून आयलें म्हणून हें गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें. हांवें सांगलां आमचे पुलीस सक्षम आसा. ज्या जाग्यार जी डिसिजन घेवपाक जाय ते घेतले. आयच्यान काल हाय लेवल कमिटी म्हज्या होम डिपार्टमेंटाची हांवें घेतली. DGP एंड अलॉंग विथ द ऑल SP ताजी मिटींग जाली. तितूंतल्यान एक स्ट्रिक्टली आमी पळयलां की खूब मोठ्या प्रमाणांत वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो जाता ह्यो वेगवेगळ्या मोठ्या प्रमाणांत मायग्रंट्स गोंयांत येवपाक लागलेले आसा. ताज्या खातीर आमकां दिसून येयल्यो म्हणून 100% टॅनंट व्हेरिफिकेशन फ्रॉम आयच्यान सुरवात जाला ते 10 तारखे पर्यंत जातलें. आनी जर टॅनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरलेलो नासत आनी जरी कोणी दवरला जाल्यार ताका मॅक्झिमम 10,000 रुपया फायन डायरेक्टली पडटली आनी केस रजिस्टर्ड जातली ती वेगळी तेजेर. त्या खातीर 100% कोणाच्या घरात, कोणाच्या फॅक्टरीत, कोणाच्या इंडस्ट्रीत, कोणाच्या आनी खंयच्या शेडीन रावता जाल्यार तांच्यांनी पयलीं व्हेरिफिकेशन करून दवरपाक जायना. केस वेगळी आनी फायन वेगळी आसली. कमी आमी म्हणून टायम दिला मरे. बील पास करून खूब दीस जाले. आमी सांगात आसा आनी कितलो टायम दिवपाचो. आमी कितें क्रायम जायसर रावपाचें. चोरले जाल्यार मागीर तूं आमचेर घालता मरे. मर्डर जालो जाल्यार आमचेर घालता. आतां पर्यंतचे मर्डर काडून पळय लिस्ट खंय जाल्या तें मागीर कळटलें तुका. खंय खंय मर्डर जाल्या, खंय रेप जाल्यात, खंय चोरी जाल्या ते पळय आनी कोणी केल्यात तें पळयात मरे. डिटेक्शन रेट नो डावट इट इज अबाउट 98%. बट टू कंट्रोल द क्रायम दीस डिसिजन वी हॅव टेकन. जर क्रायम कंट्रोल करतलो आसत जाल्यार इतके स्ट्रिक्टली लोकांनी इतके कॉपरेट करपाक जायना. मागीर कित्याक काडून चोरांक आपल्या घरांत दवरपाक जाय तें कळना. चोरल्या उपरांत मागीर आमकां सोदूंक सांगता. सगळ्याक मागीर वचून आमच्या पुलिसांक वचून तांकां वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान धरून हाडचें पडटा मरे.